दीस ब्रेस्तार मार्चाची 20 तारीख 2025. पयलें वाचप जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 17 ओळ 5 जावन 10 पर्यंत. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सक्तीचेर पातयेता, तो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परांतावन पयस करता. तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. तसलो मनीस अरण्यांतल्या जिलकाटा सारको. बरें आयल्यारय ताचे परिणाम तो भोगिना, कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खारे भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस भागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येतना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पाचवीं. सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवा ना, आनी फळां दिल्ल्या बगार तो केदींच रावना. दुसऱ्या सर्व वस्तुप्रास मनशाचें काळीज कपटी, तें बरें करूंक जायना. तसो ठाव घेवंक कोण शकता? हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी करणेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 1, 1-2, 3, 4 आनी 6. श्लोक सर्वेस्पराचेर भरवसलेलो भागी. जो कोण खोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नश्ट्यांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता, तो खरोच भागी. श्लोक सर्वेस्पराचेर भरवसलेलो भागी. हो वाळत्या वाळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावानांत. हाणें हाती घेतिल्लें सकडी सुफळ जाता. श्लोक सर्वेस्पराचेर भरवसलेलो भागी. पूण खोट्यांची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपल्याच वाटांनी नासाक पावतात. श्लोक सर्वेस्पराचेर भरवसलेलो भागी. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळतात आनी आपले थिरासणेन फळ दितात, ती सुभागी. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 16 ओळ 19-31 पर्यंत. जेजून फरिसेवांक सांगलें, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तूर न्हेसतालो आनी सदां न्हीद फेस्तां करून गम्मत मारतालो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नांवाचो रुवांनी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडटलो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार थावन पडिल्ले उंड्या गुटके जाल्यारय खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची रोवां लेवतालीं. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशीनूच बसयलो. ग्रेस्त मनीसय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो.
पाताळी वळवळ्यामध्ये असताना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताचे कुशीनच बसून आशिल्ल्या लाजराक ताणें देखलो. आनी ताणें बोब मान म्हळें, अब्राहम बापा, म्हजी बिरमोत चीन, हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यान हांव वळवळटां. लाजरान आपल्या बोटांची तेमटी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणेंत तुवें कितलें सूख भोगलें, तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळ्ळेलें हाचो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदतीत जाल्यारय ताच्यान वचूंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशीतावन आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरून येवंक जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापुणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परततां. म्हाका 5 जाण भाव आसात. तांणी ह्या वळवळाचे सुवातेक येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोइजे आनी प्रवादी आसात, तांचे ते आयकूं. ना अब्राहम बापा, म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सरशीं वचत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तवळ अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यारय ते सतमनचे नात. देवाचे उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. ग्रेस्त मनशाचें पातक ताची ग्रेस्तकायगीर, ताणें जोडलेलो दुडूगी या ताचें आस्त बदीक, पुंजायिल्लें रुपें वा भांगार, न्हेसिल्लें पितांबर आनी सणीचें वस्तूर, हें ताचें पातक न्ही, वायटय न्ही. ताचें पातक दुर्बलकायेन आनी दुखेन वळवळतल्या आपल्या पेल्याच्या लाजराच्या कश्टांक पावानात आसलें ताचें विकृत मोन आनी मोवाळायनातलें कठीण काळीस. मनशाक ग्रेस्तकाय वा संवसारी पदवी आनी अधिकार लाभतना सहज जावन तें सक्कड फावो केल्ल्या देवाचो विसर पडटा. आपले आस्त बदीक दुडू, भांगार आनी अधिकार तसो देव जाता. तसो विश्वास देवाचेर न्ही, बगार दुडवाचेर आसता. ह्या पातका विशीं जेजू आयचे ओपारीद्वारी आमकां सत्राय दिता. जें कितें देवान आमकां दिलां ताका सदांच देवाक अर्गां दिवच्याक जायतें बरें मोन आमचें जावं. जेरेमियान उसारचे परी आमचो विश्वास आनी भरवोसो देवाचे सक्तीतें आसचे शिवाय मनशाच्या बळांतय वा संवसारी वस्तूंतय न्ही. देवान दिल्ली देणी खालत्या काळजान स्विकार करून ती आमच्या पेल्या थंय वांटून घेवची काळजाची ग्रेस्तकाय देव आमकां फावो करून दी.